नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो युकार पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. नौदळाकडेन संबंधित पर्यटनाक उर्बा दिवपा हेता नौदळ संग्रहालयाक दियात भेट. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मन की बात कार्यावळींतल्यान आवाहन. राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी हांणी घोटाळो करून बऱ्योचश्यो कंपन्यो घेतल्यो ताब्यांत. भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी रविशंकर प्रसाद हांचो आरोप. एएसडी आणि डुप्लिकेट मतदार आशिल्ल्या 90,000 मतदारांची नावां मतदार वळेरींतल्यान जाल्यात बाद. राज्य वेंचणूक आयुक्त संजय गोयल हांची माहिती. पोस्ट कार्डाच्या माध्यमांतल्यान गोंयची संस्कृती संवसारभर पावोवची केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे आवाहन. भारतीय सुरक्षा दळां आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून देशाची सुरक्षा करतात निश्चित. राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या पासिंग आउट परेडीत नौदळ ॲडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हांचे मार्गदर्शन. आणि आता खबरो विस्तारान. लोकांक नौदळाकडेन संबंधित ट्युरिझम आवडटा आणि हाचे खातीर आमच्या देशांत खूबश्यो सुवातो आसात जातून गुजरातच्या सोमनाथ जिल्ह्यात आशिल्ल्या आणि गोंयांत वास्को आशिल्ल्या नौदळ संग्रहालयाचो आस्पाव आसा. कोचीच्या INS द्रोणाचार्य नौदळ संग्रहालयांत आमकां देशाची मरीन हिस्ट्री आणि नौदळाचें संक्रमण पळोवपाक मेळटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज प्रसारीत जाल्ल्या मन की बात कार्यावळीच्या 128व्या भागांत भारत तशेंच संवसारांतल्या भारतीयांक संबोधित करतना सांगलें. जो लोग नेवी से जुड़े टूरिज्म में रुचि रखते हैं उनके लिए हमारे देश में बहुत सी जगह हैं जहां जाकर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के सोमनाथ के पास एक जिला है दीव. दीव में INS खुखरी को समर्पित खुखरी मेमोरियल एंड म्यूजियम है. वहीं गोवा में नेवल एविएशन म्यूजियम है जो एशिया में अपनी तरह का अनूठा संग्रहालय है. फोर्ट कोची के INS द्रोणाचार्य में इंडियन नेवल मैरीटाइम म्यूजियम है. यहां हमारे देश की मैरीटाइम हिस्ट्री और इंडियन नेवी के इवोल्यूशन को देखा जा सकता है. श्री विजयपुरम जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर कहा जाता था वहां समुद्री का नेवल मरीन म्यूजियम उस क्षेत्र के समृद्ध इतिहास को सामने लाने के लिए जाना जाता है. भारताचो नवो विचार सोद आणि तरणाट्यांच्या तांकीचे पडबिंब जाला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हैदराबादेंतल्या लीप इंजिन MRO वेवस्थेची माहिती दितना आणि नौदळांत आस्पावीत केल्ल्या माहे बोटी विशीं मन की बात कार्यावळीत उलयतना सांगलें. मैंने हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी लीप इंजिन MRO फैसिलिटी का उद्घाटन किया है. एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल के सेक्टर में भारत ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है. पिछले हफ्ते मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान INS माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया. पिछले ही हफ्ते भारत के स्पेस इकोसिस्टम को स्काई रूट के इन्फिनिटी कैंपस ने नई उड़ान दी है. ये भारत की नई सोच, इनोवेशन और यूथ पावर का प्रतिबिंब बना है. साथियों, कृषि क्षेत्र में भी देश ने बड़ी उपलब्धि हासिल की. भारत ने 357 मिलियन टन के खाद्यान्न उत्पादन के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है. देशाचे तरणाटे म्हळ्यारच आयची जेनझी मंगळगिऱ्यासारखी परिस्थिती निर्माण करून ड्रोन उडोवपाचे यत्न करतात. ही एक सर्त आशिल्ली आणि ह्या सर्तीत पुण्याच्या तरणाट्यांच्या पंगडाक यश मेळ्ळां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयची जेनझी करत आशिल्ल्या तंत्रगिन्यानांतल्या आविष्काराची तोखणाय करतना मन की बात कार्यावळीत सांगलें. मंगल ग्रह पर GPS संभव नहीं, इसलिए ड्रोन को कोई बाहरी संकेत या गाइडेंस नहीं मिल सकता. ड्रोन को अपने कैमरे और इन बिल्ड सॉफ्टवेयर के सहारे उड़ना था. उस छोटे से ड्रोन को जमीन के पैटर्न पहचानने थे, ऊंचाई मापनी थी, बाधाएं समझनी थी और खुद ही सुरक्षित उतरने का रास्ता ढूंढना था. इसलिए ड्रोन भी एक के बाद एक गिरे जा रहे थे. साथियों,
इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। म्होवाच्या व्यवसायात भारत आता मजबूतीन मुखार सरपाक लागला। आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो उपेग करून आणि केंद्र सरकाराच्या मिठा क्रांती अभियानाक लागून गांवगिऱ्या भागातल्या अर्थव्यवस्थेन व्हडा प्रमाणात बदल दिसून येता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज मन की बात कार्यावळीत उलयतना सांगलें। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी शहद की मिठास से जरूर परिचित होंगे, लेकिन अक्सर हमें ये नहीं पता चलता इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, कितनी परंपराएं हैं और प्रकृति के साथ कितना सुंदर तालमेल है। साथियों, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियां बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ वर्षों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे देश में बन रही है। साथियों, दक्षिण कन्नड़ा जिले के पुत्तूर में वहां की वनस्पतियां शहद उत्पादन के लिए उत्कृष्ट मानी जाती हैं। संसदेचे शियाळी अधिवेशन 1 डिसेंबरसावन सुरू जाता। ह्या फाटभुंयेर सर्वदळीय बसका केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी आपयल्ली। विरोधी पक्षाकडच्यान कसल्याच तरेच्या बोवाळा बगर अधिवेशनाचे कामकाज बरे तरेन जातलें अशें आवाहन तांणी विरोधी पक्षांक केलां। SIR सयत तरेकवार मुद्द्यांचेर भासाभास जावपाची शक्यताय आसा अशें केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलें। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, SIR भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि SIR को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। विरोधी पक्षांनी उबे केल्ले मुद्दे आणि विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर समाधानकारक चर्चा जातली अशी आस्त केंद्रीय कायदो मंत्री अर्जुनराम मेघवाल हांणी उक्तायल्या। इस बार ऐसा लग रहा है कि चर्चा होगी और विपक्ष के जो दल हैं वो भी कई मुद्दे लेकर आए हैं ना, इसलिए लगता है चर्चा होगी। पिछले बार के बाद और इस बार में परिस्थितियां बदली। उसके बाद बिहार का चुनाव हुआ। बिहार के चुनाव में भी जनता ने अपना कुछ मतदान के करके जो मत सुनाया, उसके बाद परिस्थितियां बदली भी है ना। नॅशनल हेराल्ड केसींत दिल्ली पुलिसाच्या अर्थीक गुन्यांव फाट्यान FIR दाखल केल्या। सक्तवसुली संचालनालयान दाखल केल्ल्या कागाळी उपरांत हे पावल तांच्यांनी उखल्लां। काँग्रेस पक्षाकडेन संबंधित AJL कंपनी धोक्यान आपल्या नियंत्रणात दवरपा खातीरचो डाव गांधी कुटुंबान रचलो। ह्या प्रकरणाचेर भाजपाचे वडील फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी हांणी घोटाळा करून बऱ्याच कंपन्यांचेर नियंत्रण मेळयलां असो आरोप केलो। सीधा सीधा लूट का मामला है, तो कानून अपना काम कर रहा है तो करने दें, और ये हम लोग के पहले का है। लेकिन उनकी इनकम टैक्स में हार हुई, उनकी दिल्ली हाई कोर्ट में हार हुई, उनके सुप्रीम कोर्ट में हार हुई, तो अब फेस करें। और एक बात देश को जानना जरूरी है, जो दिल्ली पुलिस ने FIR फाइल किया है उसमें सोनिया जी और राहुल गांधी के खिलाफ 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और 420 का भी आरोप लगाया गया है, क्योंकि ये पुराना केस है, इसलिए पुराने पेनल कोड से चलेगा। तो ये सच्चाई है। तो मुझे लगा कांग्रेस पार्टी जो बेबुनियाद झूठे आरोप लगा रही है उसको हम उसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, और उनसे आग्रह करूंगा कि भाषण देने के बजाय जो लूट किया उसका हिसाब दें। दिल्ली नगर निगमच्या 12 विभागांत पोटवेंचणुको जाल्यो। मतदानाच्या वेळार दिल्लीची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालिमार भागात पावली आणि मतदान प्रक्रियेची तांणी पळोवणी केली। जनतेकडच्यान मेळपी तेंक्याक लागून आमकां खोशी जाता अशें तांणी खबराकारांकडेन उलयतना सांगलें। लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव, और दिल्ली में 12 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। मेरा दिल्ली की जनता से, इन 12 वार्डों के निवासियों से यही निवेदन है कि अपने वोट का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें, क्योंकि
इस वोट के माध्यम से ही वो सही उपयुक्त जनप्रतिनिधि अपने लिए चुन पाएंगे और दिल्ली के विकास को गति मिलेगी। और हर व्यक्ति को अपने वोट का उपयोग जरूर करना चाहिए। हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें, तभी दिल्ली की बेहतर तस्वीर सामने आ पाएगी। आणि आता खबरापत्रान घेऊया एक लहानसंच विसव. पब्लिक डिमांड पर सरदार द गेम चेंजर इज बैक. गोवा मिलना आसान नहीं। हैदराबाद हमारा घरेलू मामला है, हमें हिंदुस्तान के साथ समझौता करना पड़ेगा। कोई समझौता नहीं होगा। जूनागढ़ बादी खानदान का है, हमारे पुरखों का। सावधान रहने को डर नहीं कहते जवाहर। सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी नेशनल पर. सीने में दिल, दिल में धड़कन, तुम्हारी इलाकी चाप मैं, ये फालतू कोई नहीं, समझे? तेरी प्यास है। कब तक तुम अपने आप को लड़की समझती रहोगी सिमी? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आइए सर, आप ही का इंतजार हो रहा था। मुझे आपसे कुछ कहना था। It's over for now. तुम्हारे और सिमरन के बीच में क्या चल रहा है? तुमने बताया नहीं कि तुमने किसी को ढूंढ लिया? दोस्त और दामाद में फर्क होता है. अगर प्यार और दोस्ती में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? तुम तो नहीं आने वाली थी ना? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म कोई आप सा दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर. या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेल्या खबरां कडेन. वेंचणूक आयोगान 12 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत सुरू केल्ल्या SIR प्रक्रियेचो वेळ आता 1 सप्तकान वाडयला. मतदार वळेरी अद्ययावत करपा खातीर सुरू आशिल्ले पुनर्निरीक्षणाचे सगळे पावंडे पुराय करपा खातीर आता आनीक थोडो वेळ मेळटलो. ही प्रक्रिया आता 11 डिसेंबर मेरेन चलतली. हाचे पयलीं 4 डिसेंबराक 12 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांत SIR प्रक्रिया सोंपपाची आशिल्ली. SIR प्रक्रिये उपरांत अद्ययावत जाल्ली वळेरी 14 डिसेंबराक प्रकाशीत जातली. जाल्यार 16 डिसेंबर ते 15 जानेवारी 2026 मेरेन मतदार वळेरे खातीरचे दावे दाखल करप शक्य आसा. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या वेंचणूक आयोगाच्या SIR अभियानात आता मेरेन 90,000 मतदारांची नावां वळेरींतल्यान बाद जाल्यात. हे मतदार म्हळ्यार ASD मतदार जावन आसात. म्हळ्यारच एखादो मतदार गांवांत नासप वा एखाद्या मतदारान गांव वा राज्य बदलला आसत किंवा एखादो मतदार मरण पावला आसत अशा मतदारांची नावां वळेरींतल्यान बाद केल्यात. ज्या मतदारांची नावां वळेरेंत 2 वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी वा मतदान केंद्राचेर आशिल्लीं तांची नावां वळेरींतल्यान बाद केल्यात अशी माहिती गोंय राज्याचे मुखेल वेंचणूक आयुक्त संजय गोयल हांणी दिली. नंबर्स की बात करें तो 11,85,000 में से 10,55,000 एनिमेशन फॉर्म्स हमारे पास लगभग वापिस आ गए हैं और लगभग 90,000 जो वोटर्स हैं जो ESDD डिक्लेयर हो गए, यानी कि एब्सेंट, शिफ्टेड, डेथ और डुप्लीकेट वोटर्स. तो दोनों का आंकड़ा अगर हम जोड़ते हैं तो ये लगभग 11,45,000 एनिमेशन फॉर्म्स जो है वो मतलब जो वोटर्स है उनका हमारा चयनित हो गया है, जो 96.5% बनता है. अब केवल लगभग 40,000 एनिमेशन फॉर्म जो लगभग 3.5% है वो आने बाकी हैं. आज को दिन मिला के हम पे 5 दिन है, लेकिन हमारी कोशिश है और हम सभी से अपील भी कर रहे हैं सभी वोटर्स से कि आज या कल में अपना जो एनिमेशन फॉर्म जो भी बचे हुए वोटर्स हैं वो अपना जमा करा दें, ताकि बाद में जो है वो हमें वो बाकी जो ड्राफ्ट रोल हमारा होगा वो 9 दिसंबर को पब्लिश होगा. तो उससे पहले जो तैयारियाँ करनी है जो हमें उसके लिए हमें समय मिलेगा. इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांच्या सभाघरांत गोवा पॅक्स पत्र प्रदर्शन आयोजित केल्लें. ह्या प्रदर्शनाचो आयज समारोप सुवाळो जालो. समारोप सुवाळ्याक केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. पोस्ट कार्डाच्या माध्यमांतल्यान गोंयची संस्कृती सगळे कडेन पावोवची अशें आवाहन केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक हांणी ह्या वेळार केलें. स्टॅम्प एक अशी तरेची वस्तू आसा की तातूंतल्यान आमची हिस्ट्री, जियोग्राफी हें सगळें तातूंतल्यान समाजा कडेन पावता
आनी हो एक डॉक्युमेंटरी तातूंत हितून आसता आनी सादारण जो कांय भुरग्यांक स्टॅम्प कलेक्ट करपाचो शौक आसा अशे खूब जाणां आज जाणटे पसून हातूंत म्हाका दिसता सहभागी जाल्ले आसा. जवळ 33 तरी हे हितून आज सामील जाल्ले आसात. हे एक म्हाका दिसता आमच्या गोंयकाराचें हें आसा की अशे तरेचे प्रोग्राम हांगा जावप आनी त्या म्हणजे गोंयची कल्चर गोंयची संस्कृती आहा ती सगळ्यां समोर पावपाचो एक माध्यम अशें म्हाका दिसता. आनी पोस्ट खातें पोस्ट मास्टर जनरल ताचे सगळे सुपरिटेंडंट हे सगळे बरे परिश्रम करून कार्यक्रम बरो घडयतात. काल पासून हो कार्यक्रम चलता आनी आज ताचो समारोप आसा. भारतीय जनता पक्षान जिल्हो पंचायत वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर केल्या. जातूंत सिद्धेश श्रीपाद नायक हाका खोर्ली मतदारसंघांतल्यान भारतीय जनता पक्षान जिल्हो पंचायत वेंचणुकेचो उमेदवार म्हणून घोशीत केला. मजगतीं जिल्हो पंचायत वेंचणुके खातीर आम आदमी पक्षान प्रचार सुरू केलो. आम आदमी पक्षाचे उमेदवार कॅरोल फर्नांडीस हांणी कळंगूटच्या घराघरांनी वचून मतदारांची भेट घेतली आनी थळाव्यांच्यो समस्या जाणून घेवपाचो यत्न केलो. भारताच्या संविधान दिसाच्या निमतान गोंय राज्य महिला आयोग, लिब्रा सोशियो लीगल ट्रस्ट गोंय आनी अधिवक्ता परिशद गोंय हांच्या जोड पालवान जांबावलीच्या दामोदर देवळाच्या वाठारांत जनसुनवाई ह्या कार्यावळीचें आयोजन जालें. ह्या कार्यावळींत गोंय राज्याचे महाअधिवक्ता देविदास पांगम मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. जाल्यार दामोदर देवस्थानाचे अध्यक्ष मंजुनाथ दुकले, अधिवक्ता परिशदेचे अध्यक्ष संतोष रेवणकर आनी लिब्रा सोशल लीगल ट्रस्टाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट सिद्धी पारोडकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंयच्या गांवगिऱ्या भागांतल्या बायलां मदीं कायद्याविशीं जागृताय निर्माण करपाक मजत जातली अशें गोंय राज्याचे महाअधिवक्ता देविदास पांगम हांणी ह्या कार्यावळींत उलयतना सांगलें. आज हो कार्यक्रम जनसुनवाई जी गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमेन, लिब्रा सोशियो लीगल ट्रस्ट आनी अधिवक्ता परिशद हांच्या जोड संयोगान हो कार्यक्रम आज हांगा जांबावली जावपाचो आसा. त्या कार्यक्रमांक सगल्यांक जे तातूंत भाग घेवपी आसा ताचे बरोबर जे ऑर्गनायझर आसा तांकां सगल्यांक शुभेच्छा. हो कार्यक्रम अशा एक रिमोट प्लेसीन आज जो जाता ताजी म्हाका खुबूच अपुरबाय आसा आनी अशे कार्यक्रम खूब जावचे आमच्या गोंयांत आनी हाचो फायदो खूब तळागाळ्यांतल्या गांवांतल्या लोकांक मेळचो अशी म्हाका इच्छा आसा. आनी म्हाका दिसता की हांव एक गांवांत राविल्लो गांवांत वाडिल्लो मनीस आनी गांवांतल्या लोकांचे कशे विचार आसता तांचे शुद्ध कशे विचार आसता हे विचार म्हाका खबर आसा. आनी त्या लोकांक थोडे जे कायद्या विशयीची म्हायती जावं तांच्यो ज्यो कागाळ्यो आसा त्या विशयीचे तांचे जे प्रश्न आसा ते सगळे जे लोकांक पावूंक जाय म्हणजे ज्या अधिकारी जावं ज्यो संघटना आसा जावं सरकारी जे यंत्रणा आसा हांकां पावपाक जाय म्हणून हो कार्यक्रम सामको म्हत्वाचो आसा. अस्तुऱ्यांक कायद्याविशींच्यो संस्था संपर्क साधतात आनी तांकां कायद्याचें शिक्षण दिवन तांच्या मदीं कायद्याविशीं जागृताय निर्माण करतात. देशाच्या उदरगती खातीर अस्तुऱ्यांची उदरगत जावप खूबच गरजेचें आसा अशें अधिवक्ता अध्यक्ष संतोष रेवणकर हांणी सांगलें. कमिशनची चेअरपर्सन हाणें सांगलें की ती असो प्रोग्राम हांगा करपाचो आसा तेन्ना आमी एकदम तळमळीन हितून जॉयन जाता अशें तांकां सांगलें. कित्याक तर आमचे खुबशे ॲडवोकेट आसात जे अशा प्रोग्रामान येवन हांगासरल्या लोकांक जे लोकांचे जो प्रॉब्लेम आसा ते सॉल्व करपाक हेल्प जातली मदत जातली म्हणून आमी एकदम मोठ्या आवडीन हितून जॉयन जाले. आनी म्हाका खोस आसा की अशे प्रोग्राम हांगा करून लोकांचे जे प्रॉब्लेम आसा लिगल जे इशू आसा ते सॉल्व जावपाक तांकां हेल्प जातली. आनी आमी सदांच ॲडवोकेट म्हणून आमी सदांच तितून सहभाग जातले आनी तेंचे जे कागाळ्यो आसा ते सॉल्व करतले अशें. आता मेरेन 35 गांवांनी कायदो प्रशिक्षण कार्यावळी आयोजीत केल्यात, जाचे वरवीं गांवगिऱ्या भागांतल्या अस्तुऱ्यांक योग्य सल्लो दिवन तांची कुटुंबीक जीण बरी जातली अशी आस्त महिला आयोगाच्यो अध्यक्ष रंजिता पै हाणें उक्तायल्या. घेवन येतात पूण गांवांत एक एकदां तांकां खबरूच नासता आनी तांकां बऱ्याक पडचें तांच्या सुविधे खातीर आमी तांच्या दारान आयिल्लीं आसात आनी आमी पंचायतीच्या थ्रू व्हिडियोच्या थ्रू पंचायतीक इंटिमेट केल्लें आसा. व्हिडियोन पंचायतीक इंटिमेट करून सेक्रेटरीक सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. पंचायती नियर पंचायत ऑफ सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणजे आतां आमी हांगा आसात जामावले रिवणा सो तातूंत भितर लागींच्या वाठारांतल्यो ज्यो बियो
जे आमी DRDAकूय सांगिल्ले आसात जांच्या अंडर हे VO येतात VRP CRP तांच्या थ्रू बायलांच्या मदीं जे कितें तांचे कितें दिसपूस आसा कितें आसा पळय ते येवन हांगा तांकां लिगल हेल्प फ्री लिगल कावन्सिलींग मेळचें आनी ताज्या खातीर आमी हे जोड पालवान लिब्रा आनी अधिवक्ता परिशदे बरोबर हें चड करून ही जनसुनवाई हांगा ऑर्गनायज केल्ली आसा. आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसो. हमारे स्कूल की पार्टी अजंता एलोरा जा रही है. हर लड़के को 50 रुपए भरने पड़ेंगे. मेरे पास पैसे नहीं है ऐसी फजूल से. लेकिन डैडी जानते हो इस बढ़ती हुई महंगाई के जमाने में घर चलाना कितना मुश्किल होता है. तुम्हारे डैडी एक नंबर के कंजूस हैं. उनके पास पैसे बहुत हैं, मगर गांठ से निकालना नहीं चाहते. आपसे पैसे लेने का एक तरीका मैं और भी जानता हूँ. आज से ये घर तुम चलाओ. मैं हर महीने अपनी तनख्वाह लाऊंगा और तुम्हारे हवाले कर दूंगा. हम सब मिलकर बजट बनाएंगे. मैं अब भी तुम्हें कहती हूँ, इस चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा. बच्चों को हमेशा शिकायत रहती थी हमें ये नहीं मिलता हमें वो नहीं मिलता. मैंने शिकायत करने वालों को ही लाकर गद्दी पर बिठा दिया. ये कुछ पुराने बिल हैं जो आपने चेक नहीं किए और नए बिलों पर अर्जेंट की मोहर लगा दी है कि फौरन पेमेंट की जाए. बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म घर घर की कहानी दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर. इनकार करता हूँ मैं हिंदुस्तान में शामिल होने से. गन इन द पेन. एजाइनस मुझे मार भी डाला तो भी अब ये पेपर्स कैंसिल नहीं माना जाएगा. जो मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट न दे वो काफिर. उसके जनाजे में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी. धमकाया गया उनको डराया गया. बल्कि इधर किसी भी तरह का तमाशा मत करो. चलो पीछे चलो. राम राम सरदार साहब केम छो. बोलो. मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा महेंद्र सिंह की राज्याभिषेक हो जाए. ये एक राजा की नहीं पिता की विनती है. सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे DD नेशनल पर. या लहानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्याक मायमोगाचो येवकार. तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र. वचूया मुखावेले खबरांकडेन. आयज कुरुक्षेत्रात आयोजित केल्ल्या अखिल भारतीय देवस्थानम संमेलनातल्या आंतरराष्ट्रीय गीता संमेलनात उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. वेगान बदलपी आनी अनिश्चिततायेन भरिल्ल्या ह्या काळांत भगवद्गीतेचें शिक्षण आमकां मार्गदर्शक थारता. गीतेंतलो संदेश आमकां उद्देशपूर्ण कार्य करपाक, दयेच्या मार्गान फुडारपण करपाक आनी आपल्या कर्मान मनीसपणाक बळगें दिवपाक मजत करता अशें उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी संमेलनात उलयतना सांगलें. In an age of rapid change and uncertainty, these teachings offer a guiding light. They urge us to act with purpose, to lead with compassion, and to uplift humanity through our thoughts and deeds. Yes, we celebrate the International Gita Festival. May we carry forward this eternal wisdom and weave it into the fabric of our personal, social, and global responsibilities. तंत्रगिन्यानाक लागून विचार करपाची आता गती बदलपाक लागल्या. भारतीय सैन्य दळान देशाच्या सुरक्षे खातीर नव्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करता अशें खडकवासला हांगा जाल्ल्या नौदळाच्या पासिंग आउट परेडीक राष्ट्रीय संरक्षण दळाच्या पासिंग आउट परेडीक संबोधीत करतना भारतीय नौदळाचे मुखेली एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हांणी सांगलें. I see the next generation of military leaders disciplined, determined, and ready to safeguard peace, security, and sovereignty of India and those of our partner nations. वाराणसी काशी तमिळ संगमम कार्यावळीच्या 4थ्या आयोजना खातीर पुरायपणान तयार आसा. काशी तमिळ संगमम कार्यावळी खातीर तमिळनाडू सावन येवपी विद्यार्थ्यांचो पयलो गट भायर सरला. दोनूय राज्यांतल्या संस्कृतीक संबंधाक घटसाण दिवपा खातीर ही कार्यावळ महत्वाची आसा. 2 डिसेंबरा सावन ह्या कार्यावळीक सुरवात जातली अशी माहिती उच्च शिक्षा विभागाचे सचिव विनीत जोशी हांणी दिली. इस बार की थीम को रखा है तमिल कर कलाम कि तमिल सीखें. तो तमिल सिखाने के लिए जो हमारे काशी और उत्तर भारत के जो बच्चे हैं उसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है. इसके में प्रथम चरण में करीब 50 शिक्षक तमिलनाडु से जिनको हिंदी भी आती होगी वो ऐसे शिक्षकों को तमिलनाडु से काशी लाया जाएगा और वो प्रत्येक शिक्षक करीब 30 बच्चों को
बोलचाल की तमिल भाषा सिखाएगा, जिससे कि करीब 1500 बच्चों को एक बोलचाल की भाषा सिखाने का प्रयास होगा शुरू के 15 दिनों में। इसी तरीके से एक दूसरे प्रयास में हमारे बच्चे करीब 300 बच्चे ये काशी और उसके आसपास के जो विद्यालयों से महाविद्यालयों से होंगे, वैसे बच्चों को तमिलनाडु ले जाया जाएगा। वो वहाँ रह करके 16 तारीख से 31 तारीख के दिसंबर के बीच में रह करके वो भी वहाँ पे तमिल सीखने का प्रयास करेंगे। आणि आता खेळ मळार भारत आणि दक्षिण आफ्रिके मजगती 3 एका दिसाच्या क्रिकेट माळेंतलो पयलो खेळ आयज रांचीत सुरू जाला। दक्षिण आफ्रिकेन कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो। भारतान 50 षटकांत 8 गडे वगडावन 349 धांवड्यो केल्यो आणि दक्षिण आफ्रिके मुखार 350 धांवड्याचे आव्हान तांच्यांनी दवरलें। भारताच्या वतीन विराट कोहलीन 135 धांवड्यो करीत एका दिसाच्या खेळांत 52वो शेकडो गाठलो, जाल्यार केएल राहुल हाणें 60, रोहित शर्मा हाणें 57, जाल्यार रवींद्र जडेजा हाणें 32 धांवड्याचें योगदान दिलें। दक्षिण आफ्रिकेच्या वतीन मार्को जेन्सन, नांद्रे बर्गर, कॉर्विन बोश आणि ऑटिनेल बार्कमन हांणी दर एकी 2-2 गडे बाद केले। आयज पणजेत धुक्याचे प्रमाण वाडिल्ल्या कारणान वायू गुणवत्ता प्रमाण 172 मेरेन पावलें, जे भलायके खातीर धोकादायक आसा। चक्रीवादळाचो परिणाम आनी शियाच्या ल्हाराचो परिणाम सध्या गोंयचे नागरीक अणभवतात। आणि आता पळोवया आयचे तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 32.6 अंश सेल्सियस, जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 19 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला। आनी आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। नौदळा कडेन संबंदीत वाठाराक पर्यटन उर्बा दिवपा हेतान नौदळ संग्रहालयाक दियात भेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे मन की बात कार्यावळींतल्यान आवाहन। राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी हांणी घोटाळो करून बऱ्योचश्यो कंपन्यो घेतल्यो ताब्यांत, भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी रविशंकर प्रसाद हांचो आरोप। AESD आणि डुप्लिकेट मतदार आशिल्ल्या 90,000 मतदारांची नावां मतदार वळेरेंतल्यान जाल्यात बाद, राज्य वेंचणूक आयुक्त संजय गोयल हांची माहिती। पोस्ट कार्डाच्या माध्यमांतल्यान गोंयची संस्कृती संवसारभर पावोवची, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांचे आवाहन। भारतीय सुरक्षा दळां आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो वापर करून देशाची सुरक्षा करतात निश्चित, राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या पासिंग आउट परेडीत नौदळ ॲडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हांचे मार्गदर्शन। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर लेगीत पळोवंक शकता। ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक तुम्ही भेट दिवपाक शकता। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव जावन आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात आणि हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज हें ॲप आपल्या मोबायलाचेर डावनलोड करचें आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।